एक कॉल येयल्ले की असे सगळे लोक जे मायग्रंटचे वर्कर्स आशिल्ले हिंगा गिलास वयनगरान तांकां आतां गांवान वचपा जाय. तेंच्यांनी ऑलरेडी रजिस्टर केल्ले पूण आमकां इतलें सांगलें ते हिशोबान तांकां थिंगा धाडपाक जाय. ते हिशोबान आमकां ट्रेनाचे फेसिलिटी आसपाक जाय. ते हिशोबान तेंच्यांनी कितें केलें हांकां कोणी दोन करून आसता तितून कोण तांकां सांगता गांव वचपाचें आमकां हिंगा ते बॉर्डरीचे वरून सोड. ताका लागून म्हाका फोन येयलो म्हणून हांव पावलो हिंगा. पावल्या उपरांत मागीर पयले सगळे लोक हिंगा बीट जाले, सगळे पुलीस आसले सगळे तांकां आतां तांकां मेन तेंगे इश्यूज कितें तांकां रूम रेंट तांकां सोडपा जाय म्हणपाक. ते हांवें सांगलें तेंचे कडेन उलयता, हांव सगळे रूम वाल्या कडेन उलयता तेंचे रूम रेंट घेवपाचें आनी वयल्यान गोवोरमेंटाचो सुद्दां ऑर्डर आहा तेंगे रूम रेंट घेवपाचें न्हू म्हणून. सेकेंड थिंग तांकां जेवणाचे इशू आशिल्ले, तांकां जेवणाचे इशू ताका लागून हांवें सांगलें ओके तांकां लागून हांव रायस आनी दाल तांकां ती फ्री ऑफ कॉस्ट दिता म्हणून तांकां तें एक आश्वासन दिलां तांकां. आनी सेकेंड थिंग तांकां वचपा लागून आमी सिस्टमॅटिकली ट्रेन जे हिशोबान आसतलो त्या हिशोबान तांकां धाडपाचें सुद्दां आमी वेवस्था करतलो आनी बेगीनचे बेगीन ते आपल्या तेंच्या गांवांत तांकां धाडपाचें तेंचें प्लॅनिंग करपाचें आमी फ्युचर आमचे आसा पळय ते CMA थ्रू आनी आमचे MLA थ्रू आनी तेंचे थ्रू उलोवन आमी तांकां कशें करून हिंगा तांकां आपल्या जे मायग्रंट जे वायनगरा तांकां धाडपाचें प्लॅनिंग ऑलरेडी चालू आहा आनी आमी करतलो. इधर ये हुआ काम तो चल नहीं रहा है और गांव जाने के लिए सब लोग एक बोल रहे हैं और रूम भाड़ा वाला बोल रहा है रूम भाड़ा दो और काम नहीं चल रहा है तो रूम भाड़ा कहाँ से देंगे और गांव जाने का है. और सरपंच जी आए इधर के तो उन्होंने बोला ठीक है रूम भाड़ा नहीं देने का और राशन का जो है वो मैं देखता हूँ वो सब देता हूँ और वो 2 बार दिए. सरपंच ने बोला.